नमस्कार डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आसा थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आयची आमची कॅन्डिडेट आसा थिवीची टीएमसीची कॅन्डिडेट कविता कांदोळकर. टीवी का नेता कैसा हो, कविता भाभी जैसा हो, मुल्ली रे मुल्ली, बोल बुरा मुल्ली. मॅम आमच्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. तुमचो कॅम्पेनींग चालू जाल्लें आसा, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? आज आमी पयले आमचे पांडुरंग देवाक वंदन करून हांगसरल्यान सुरवात केल्ली आसा. आज आमी बूथ नंबर 21 केळीन पिर्णा ह्या गांवांत आसा आनी लोकांचो प्रतिसाद आमकां एकदम बरो आसा. हो बूथ एका टायमार BJPचो गड म्हणून मानलो वतालो, पूण फाटल्या झेडपीच्या टायमार हांगसर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक लीड दिवन कविता कांदोळकराक तेंच्यांनी लिडिंगान जिखोवन हाडलेले आनी म्हाका विश्वास आसा हे फावटी ह्या बुथारसून आमी लीडूच घेतली म्हणून. मॅम आमच्या व्ह्युअर्सांक तुमच्या पॉलिटिकल जर्नी बद्दल सांगात. जेन्ना 2007 किरण कांदोळकर हांगसर इंडिपेंडंट म्हणून उबे आसले थिवी मतदारसंघान, तेन्नासून हांव एक्टीव पॉलिटिक्सान आसा. 2010 हांवें इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट केल्लो झेडपीक, तेन्ना म्हाजी थोड्याशा मतांनी हार जाल्ली. परत मागीर किरण कांदोळकर 12 ते 17 आमदार जालो, तेन्ना सुद्दां हांव एक्टिवली पॉलिटिक्सान आसा. असो म्हाजो फेस नवीन असो ना. त्या खातीर कार्यकर्त्यांनी म्हाजे फुडें काडून म्हाका 2000 आतां झेडपीचें इलेक्शन जाल्लें एकोणिसाचें म्हळ्यार ते 20 म्हणटू जालें, त्या इलेक्शनाक उबें रावन कार्यकर्त्यांनी लोकांनी म्हाका साथ दिवन हो मतदारसंघ कोलवाळे कॉन्स्टिट्युएन्सी मतदारसंघ झेडपीचो जिखून हाडलेलो. तुम्ही ऑलरेडी पॉलिटिक्सान एक्टीव आशिल्ली, मागीर आतां आमदारकी खातीर कित्याक मुखार सरता? मोदी कितें जालें फाटलीं 2 वर्सां फाटीं किरण कांदोळकर जेन्ना हांगसर पराभीत जालो तरी सुद्दां चलतालें पॉलिटिकल लायफ आमचें, पूण फाटलीं 2 वर्सां जालीं हालदोनचे थोडेशे कार्यकर्ते येवन किरण कांदोळकराक की हे फावटी आमकां तूं ऑर्डोण्यान जाय म्हणून तेंच्यांनी ताका आपोवणें दिल्ले. त्या आपोवण्यांक मान दिवपा खातीर किरण कांदोळकरान आमच्या थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या कार्यकर्त्यांक, थोडे आमचे खास आसा पळय त्या कार्यकर्त्यांक आनी लोकां मदीं वचन आमी एक लोकां मदीं वचन लोकांक विचारलेलें बाबा कशें कितें आपल्याक ऑर्डोण्यान आपोवणें येयलां, तर थिवे मतदारसंघ कितें करया. आनी किरण कांदोळकरान पयलेंच थरयल्लें की थिवे मतदारसंघ हो आपूण सोडूंक शकना, कारण थिवे मतदारसंघान ताका घडयल्लो जो आमदार वो कितें दिल्लें लोकांनी ताका वयर काडलेलो तो थिवे मतदारसंघान, सो त्या लोकांक सोडूंक शकना म्हणून हो तेणें लोकांक हाडून आपल्या कार्यकर्त्यांक वोटरांक थोडेशे हाडून विचारलेलें बाबा कितें करया. लोकांचो एक पर्याय आसलो की आमकां दुसरें नाका, कितें तें दुसरो नाका हेचो अर्थ कितें, कार्यकर्त्यांचो हें आसलो की आमकां दुसरो असो कोण बसलेलो नाका, कारण तेंचेर आमी कितले मेरेन विश्वास ठेवप. आतां तुमकां खबर आहा हेवटेन जिखता तेवटेन वयता. त्या आदाराचेर कार्यकर्त्यांचो आग्रह आसलो की हे फावटी ती झेडपी आसा तिकाच आमी थेयतले आनी आमदारकीक फुडें काडटले म्हणून निवडणुकीक. हो एक हें आसलेलो कार्यकर्त्यांचो आग्रह. तुमी पण जेन्ना आतां MLA खातीर कॅन्डिडेचर भरले, TMC कित्या खातीर चूज केलें? TMC चूज करपाचें कारण लोकांक एक पर्याय जाय आसलो, कित्याक लोकांक BJPचेरूय विश्वास ना आनी काँग्रेसीचेरूय विश्वास ना, कारण काँग्रेसीक मतां दिवप म्हणजे BJPकूच दिवप. अल्टिमेटली ते तेवटेन वचपाची पुरीपर संभावना आसा ह्या इलेक्शनाक. त्या खातीर कार्यकर्त्यांचो एक आग्रह आसलो की आमकां एक नवीन पर्याय गावला तो घेवन आमी फुडें सरप. कारण ममता बॅनर्जी जी आसा तिने फायट बंगालाक कशी करून तो गड आपलो जिखलेलो आसा हें आमी पयल्लें आसा.
त्या खातीर नवीन पर्याय म्हणून आमी हो आपणायल्लो आसा. जेन्ना तुमी लोकां मेरेन वता टीएमसीची कॅन्डिडेट म्हणून तेन्ना टीएमसी पार्टीच्या प्रती लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? बरो आसा, आमकां तशें कांय ना. लोकांक एक पर्याय जाय आसलो तो लोकांक गावलो न्हू. लोकांक कितें आसलें तेंच सांगता तशें लोकांक विश्वास ना ह्या पार्ट्यांचेर, म्हणून लोकांक कितें तरी पर्याय जाय आसलो. कित्याक BJPन कितें केलां गोंय ह्या फाटल्या 5 वर्सांक तें सगळ्याच्या दोळ्या मुखार आसा. त्या खातीर एक नवो पर्याय म्हणून आमी फुडें सरलेले, तेतून कार्यकर्त्यांचोय साथ आसलो. तुमी ZP म्हणून कितें कितें प्रोजेक्ट्स तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांगासर हाडिल्ले आसा ताजे बद्दल सांगा. म्हाजे प्रोजेक्ट म्हणजे पयलो म्हणजे वेताळ माऊली देवस्थानाक जे टायल्साचें काम आसलें तें हांवें हातीन घेतलेलें आसा आनी ऑलरेडी पूर्णय जालें तें. तशेंच केळीन उमळान म्हणटा थंयसर एक शेडीचें काम घेतलेलें आसा. परत कोणी वाड्यार एक काम घेतलेलें आसा. परत रेवोड्यान एक काम 2 कामां आसा म्हाजी. ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिवच्या टायमार कोड लागलो, सो तें होल्डार उरलें, नाल्यार ऑलरेडी जाल्लीं आसन ती. तुमच्या हांगासर थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मेन इश्यूज कितें आसा? कसले त्रास लोकांक जाता जेन्ना तुमी लोकां कडेन वता तेन्ना लोक आपले कसले प्रॉब्लेम्स तुमचे कडेन मांडटात? मोस्टली उदीक, लायट, रस्ते, परत जॉब्स, गार्बेज हे मेन इश्यू आसात लोकांचे. आनी आमी सांगलां लोकां फाटलीं 5 वर्सां तर जाल्लीच ना. वो थोड्याशा गांवांनी आत्तां इलेक्शनाच्या टायमार तेंच्यांनी हें चालू केल्या लेप मारपाचो, की लोकांच्या दोळ्यांक उदीक लावपाचें म्हणटा पळय तशें, पानां पुसपाचीं. इलेक्शनाचो स्टंट म्हणून वो केल्लो आसा. आमदाराक तर करपाचें आसलेलें उदरगतीक लागून तो 3 वर्सां जालीं BJP पक्षान आसा, उदरगतीक लागून गेल्लो म्हणून. जाल्यार आजून रस्ते ना. हे इलेक्शनाचो स्टंट करपाक लागून लेप लायिल्लो आसा रस्त्यांक. तुमकां जर लोकांनी चान्स दिले आनी निवडून हाडले जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां खातीर तुमी लोकांक कितें प्रॉमीस करता? आमचो जो मॅनिफेस्टो ऑलरेडी आसा, हो आमचो मॅनिफेस्टो ऑलरेडी आसा. तर आमी घरा पावयल्ले आसा. लोकांक जे उदीक, लायट ह्यो बेजिक्स निड्स ज्यो आसा ह्यो आमी पयले पुराय करतले. मागीर भुरग्यांक ग्रावंड ना सद्या हांगसर, त्या ग्रावंडांचो आमचो इश्यू आसा. खुबशे अशे इश्यू आसा ते आमी सॉल्व करया. आमचे ऑलरेडी मॅनिफेस्टोन सगळे इश्यू मांडलेले आसा आमी. ते लोकां मेरेन पावयले आमी. ते आमी पूर्ण करपाचें पयले प्राधान्य आसतलें. वो गांवगिरो वाठार आसा, हांगासर खुबश्यो बायल्यो आसा ज्यो अजुनी मे बी खंय तरी फुडें मुखार सरूं ना. तांकां जॉब एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी किंवा स्वताच्या पांयार उबें रावपाक अशें कांय अजुनी घडूना. सो तांच्या खातीर बी तुमचे तकलेन कितें आसा? आमचे TMCचो जो मॅनिफेस्टो आसा तो तुमी वेबसायटीचेर वचून पळोवंक शकता. पूण तेतून 33% रिजर्वेशन आमी बायलां खातीर ऑलरेडी दवरलेलें आसा. परत सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसा ते आमी मोटिवेट करतलीं. तांकां खंयसर ट्रेनींग जाय कसलें तें दिवन तांकां सेल्फ सफिशियंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. बाकीचे खुबशे अशे बायलांक जे तांकां कितें जाय, खंयसर कितें शिकोंक सोदतात तीं, तेजेर आमचें भर आसतली. परत शिरसय गांवांत आमी नॉन पॉल्युटेड एक आयडेंटिफाय केल्ली 2012 ते 17च्या पिरियडीन इंडस्ट्री हाडपाक नॉन पॉल्युटेड. ते इंडस्ट्रीक आमचें प्राधान्य आसतलें, जाचे करून आमचे गांवच्या भुरग्यांचे जॉबांचो इश्यू थोडोसो सॉल्व जातलो. आज आतां TMC तशी पळोवपाक गेल्यार गोंयांत नवी पार्टी आसा. सो जेन्ना तुमी TMCचे हांगासर कॅन्डिडेचर भरला, तुमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक खातीर आनी पुराय गोंया खातीर तुमची रिक्वेस्ट कितें आसा? आमची रिक्वेस्ट आसा की लोकांनी, गोंयभरच्या लोकांक आनी स्पेशली थिवी मतदारसंघाच्या लोकांक फर्स्ट म्हणचे पयलें म्हणचे फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सीर एक बायल मनीस रावल्ली आसा. आनी ह्या बायल मनशाक रावल्या बद्दल लोकांचोय प्रतिसाद बरो आसा. कितें तरी एक नवीन चेहरो, जाचे करून केन्ना क्रिमिनल केस म्हटलेली ना, जावं कसलेंच दाग लागलेलो असो ना. नवीन फेस आसा. फाटलें म्हाजें कामूय लोकांनी पळयल्लें आसा. जे
वादळ येयल्ल्या त्या टायमार हांव बायल मनीस म्हणीनासतना एकली रातची एक जायसर म्हाज्या कार्यकर्त्यां वांगडा लायट रिस्टोर करपाचें काम आसा. त्या हेचेर हांव लोकां कडेन एकूच मागता मोस्टली थिवे कॉन्स्टिट्युएंसीच्या लोकांक की हे फावटी बदल घडोवया, नवी सकाळ एक घडोवन हाडुया. इतलेच अपेक्षा धरता सगळ्यां कडेन. आनी हांव जाणा थिवे मतदार संघाचे लोक हुशार आसा. जे फाटल्या आमदारान कितें केल्लें सगळें दोळ्यां मुखार आसा. आनी लोकांच्या प्रतिसादाचेरूच हांव सांगता की हो मतदार संघ लोक हे फावटी जिखोवन TMCचो झेंडो लहरायतले हांगसर. लोकांच्या सपोर्टाचेर ती म्हणटा आपूण जिखून येतलीच म्हणून. मॅम तुमकां आमचे कडल्यान ऑल द बेस्ट.